हे सांगपा सोदता की डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि विश्वित राणे तुमच्या झगडीमध्ये गोयच्या युवकांक रस्त्यार हाडनाकात ही तुमका गोयचे युवकाची वॉर्निंग समजा. ह्याच विशयाचेर निषेध करपाक, अनएम्प्लॉयमेंटचो विषय घेऊन निषेध करपाक, नीट पेपर लीक जो ह्या सरकारान केला, या डबल इंजिनच्या मिसफायर सरकारान केला, ह्या विशयाचेर निषेध करपाक, कित्याक 3 महिन्या पयलींच गोवा हो वॉज डिक्लेअर्ड द स्टेट विथ द हायेस्ट अनएम्प्लॉयड युथ. भारतांत सगळ्यात हायेस्ट अनएम्प्लॉयड युथ गोंयान आसा आणि काल हो म्हणटा 22,000 नोकऱ्यो आसा ती भरपा जाय म्हणून, आणि गोवा इज डिक्लेअर्ड नंबर 1 इन द कंट्री विथ द हायेस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड युथ. सो हे विषय घेऊन आम्ही 26 तारखेक सकाळी 11 मडगांवां प्रोटेस्ट आमचो आयनॉक्स ओशिया मल्टीप्लेक्साकडे आमचो प्रोटेस्टाची सुरवात जातली. आमच्या बरोबर तेन्ना चड करून आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट श्री उदय भानुचीप ते सुद्धा चड करून आमच्या बरोबर शामील जातले ह्या प्रोटेस्टाक. हांव तुमकां मागता, सगळे युवकांक हांव रिक्वेस्ट करता की तुम्ही जॉईन जावचे, आणि खास करून या भारतीय जनता युवा मोर्चा ही तुमची जी कमिटी आसा, टीम आसा आणि कार्यकर्ते आहात, तुमकां खरेच गोंयकारांचे आणि गोयच्या युवकांचे जर पडला आणि तुम्ही खऱ्यांनी मनातल्यान गोयचे युवकांचे विषय समज घेवपाक सोदता न्ही, तुमकांय हांव इन्व्हाइट करता. तुम्ही सहभागी जाया आणि तुम्ही खरेच गोंयकार जर आसात जाल्यार त्या दिसा तुम्ही आमच्या बरोबर दिसतले तुमच्या पक्षाच्या विरुद्ध, तुमच्या ह्या सरकारा विरुद्ध निषेध करताना. हांव सगळ्यांक आवाहन करता की सगळ्यांनी शामील जावचे.